सगळी उभी राहून सुरुवातीचे गायन गाऊया. आय 4 पान 117. आय 4 पेज 117. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. कोश सोसून मरून पुनर्जीवन जाल्ल्या आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सगळे आसूं. बांबडीनो माय मोगाचो येवकार तुमकां ह्या पवित्र मिसाची भेटेक. आयज आमी उगडास करता आमचो भाव आग्नेल फेर्नांदीस वडा ताच्या दुसऱ्या वर्साचो उगडास. स्वर्गीच्या बापान आमच्या भावाक आपले शांतींत आपल्या विसवांत घेवंक मागतना कितें भाशेन आज आमी उगडास करता. आज तेलां पवित्र करचो दीस. सकाळीं 10 वरांचेर से कॅथेड्रल ओल्ड गोवा हांगा जायते पाद्री एकठांय जातले आनी बिशप साहेबा बरोबर ह्या तेलांचेर आशिर्वाद मागतले. आपल्या याज्ञिकपणाच्यो आंगवण्यो नवसोदतले. कितें भाशेन आमच्या याज्ञिकां पासत मागुया. याज्ञिकी जिवीत जिवंक बुकरून आयच्या काळार एक व्हडलें आव्हान. आमकां याज्ञिकाक जेजूचे काळजो सारकी याज्ञीक जावंक तशेंच लोकांन एका याज्ञिकाक बुकरून फिरगोजिनी काम करतल्यांक आपल्याच कुटुंबांतलो कसो आपणावंक अवघड मागुया सगळ्या पाद्री पासत. भोव करून आमच्या गोंयच्या फिरगोजांनी वावुरतल्या पाद्री पासत तांणी आपल्याक देवान दिल्ल्या आपोवणी एका मातयेच्या आयदनांत आसा म्हूण ओळखून आपल्या आपोवण्यांचो सांबाळ आनी आपल्या आपोवण्यांक सोबता तसलें जिवीत आपणावंक. जेजू आयज आमकां खरी स्वतंत्राय आपणायता, स्वतंत्राय भासयता. जेजूच्याच एकचारांत आमी सगळे तरेच्या वायटांतली स्वतंत्र जावंक कृपा मागुया. हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा मुगिनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून दोनान विचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या सद्भाग्य सदांच पार मारीक सगळ्या दिवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा मुगिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सरपदवेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां बगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन.
म्हणया. सर्वेश्वर आमचे दयाळ बापा, प्राचीत करून पवित्र जाल्ल्या तुज्या भुरग्यांची काळजां तुज्या उजवाडान बोर. भोगतीन तुजो मोग करूंक तूं तांकां फाव करताय, तर आमची मागणी दयेन आयकून घे. आज्ञेले आमच्या बाबाक तुजे सासणाच्या उजवाडान तूं वांटो दी. आमच्या सुमियाच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप. त्या दिसांनी दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप. त्या दिसांनी नाबूकदनेस्सर बादशाहान तांकां म्हणलें, शाद्राक, मेशाक आनी आबनेको, मोशा देवाची तुमी चाकरी करिनात आनी हांवें भांगाराची मुर्ती उबारून दवरल्या तिका तुमी बोजनात. हें खरें. आतां तुरतुऱ्याचो, पिल्लुकेचो, विण्याचो, अंतरीकोणाचो, किनोरेचो, सिंगाचो आवाज आनी सगळे तरेचें संगीत तुमी आयकतल्यात तेन्ना दोळणीर पडून हांवें केल्ल्या ते मुर्तीक बोजूंक तुमी तयार आसात जाल्यार बरें आसा. पूण तुमी तिका बोजनात जाल्यार रोखडे तुमकां एका जळट्या उज्याच्या आंगठ्यांत उडयतले. आनी खंयचो देव मागीर मोशा हातांतले तुमकां निवारतलो. शाद्राक, मेशाक आनी आबनेगो हांणी राजाक असो जबाब दिलो, नाबूकदनेस्सरा, हाचे विशीं तुका आमी सभाव दिवपाची गरजूच ना. तूं सांगताय तें घडल्यार आमी चाकरी करता तो आमचो देव जळट्या उज्याच्या आंगठ्यांतल्या आमकां निवारूंक शकता. आनी तुज्या हातांतले तो आमकां निवारतलो पातशाया. पूण अशें घडना जायत जाल्यार पर्यान जाणा जा पातशाया की आमी तुज्या देवाची चाकरी करचे ना आनी तुवें उबारून दवरल्या ते मुर्तीक बोजचें ना. हीं उतरां आयकून नाबूकदनेस्सर एकदम रागवलो. शाद्राक, मेशाक आनी आबनेगो हांकां पळोवन ताचें तोंड सारकें बदल्लें. ते आंगठे सदां तापयताले तेवून 7 फावटी ताणें तापूंक लायलें. आनी आपले फौजींतल्या कांय जाण गूढ मनशाक आपोवन ताणें तांकां शाद्राक, मेशाक आनी आबनेगो हांकां बांदून जळट्या उज्याच्या आंगड्यांत उडोवंक फर्मायलें. पूण तांकां उज्याच्या आंगठ्यांत उडयल्या उपरांत कांय जावंक ना म्हूण पळोवन नाबूकदनेस्सर तोटाक जालो आनी वेगीं उठून आपल्या मंत्र्यांक ताणें म्हणलें, आमी तेगा मनशांक बांदून उज्यांत उडोवंक नासलें. तांणी राजाक परतीपाल केलो. खरें पातशा, ताणें जबाब दिलो, पूण म्हाका 4 जाण मेकळे दिसतात. ते उज्या मदें भोंवन आनी तांकां कसलेंच वायट जायना.
आनी चवथो म्हणल्यार एक देवाचो पूत कसो दिसता. नाबुकदनेस्सरान व्हडल्यान म्हणलें, शाद्रा, मेशाक आनी आबनेगो हांच्या देवाक वाखाणी, कित्याक ताणें आपल्या दुतांक पाठयलो आनी आपल्या चाकराक निवारले, कारण ताणीं तांचेर विस्वास दवरूंक राजाचो हुकूम मोडलो आनी आपल्या एकल्याच देवा भायर दुसऱ्या खंयच्याच देवाची चाकरी आनी बोजोण करचे परस आपल्योच कुडी लासूंक दिल्यो. देवाचें उतर हें. देवाचे ओडकार. देवाच्या उतराचो जबाब. मान आनी वडवीक तुका सासणाच्या सासणाक. म्हणुया, मान आनी वडवीक तुका सासणाच्या सासणाक. सर्वेस्प्रा, आमच्या पुर्वजाच्या देवा, आमी तुजी स्तुती करता. मान आनी वडवीक तुका सासणाच्या सासणाक. तुज्या वैभवी आनी पवित्र नांवान ओड जावं. मान आनी वडवीक तुका सासणाच्या सासणाक. सबाब, मान आनी वडवीक तुका सासणाच्या सासणाक. तुज्या पवित्र मोहिमेचो मंदिरांत आमी तुजी स्तुती करता. सोगटा वयर मान आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. तुज्या राजाच्या सिंहासनार आमी तुजी स्तुती करता. सोगटा वयर मान आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. सबाब, मान आनी वडवीक तुका सासणाच्या सासणाक. तूं समुद्राचो ताव घेताय आनी केरुबी वयर बसलाय. आमी तुजी स्तुती करता. सोगटा वयर मान आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. अंतराळाच्या मळबार आमी तुजी स्तुती करता. सोगटा वयर मान आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. सबाब, मान आनी वडवीक तुका सासणाच्या सासणाक. उद्गार. बोऱ्या आनी उदार काळजान उतर आयकून ते सांबाळटात आनी आपले तिरायक लागून पीक दितात ती सुभागी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवामा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोमया. जेजून आपणाचेर विस्वास दवरलो त्या जुदेवांक म्हळें, तुमी म्हज्या उतरा प्रमाणे चलशात जाल्यार तुमी म्हजे खरे शिश्य जातल्यात आनी तुमकां सत कळून येतलें आनी सत तुमकां स्वतंत्र करतलें. ताणें ताका म्हळें, आमी अब्रामाची संसद आनी कोणाचेच गुलाम आमी केन्नाच जावंक नात. तुमी स्वतंत्र जातल्यात अशें तूं कसो म्हणटाय तर? जेजून तांकां प्रतिपाल केलो, हांव तुमकां सत सांगता, पातक करता तो पातकाचो गुलाम. गुलाम सदांच घरांत उरना, पूत तो उरता. पूत तो सदांच घरांत आसता. हे पासत पूत जर तुमकां स्वतंत्र करीत तो तुमकां खरीच सुटका मेळटली. तुमी अब्रामाची संसद म्हूण हांव जाणा, तरी म्हजीं उतरां तुमचे भितर रिगोनान देखून तुमी म्हजो जीव काडूंक सोदतात. जें हांवें म्हज्या बापा सवें देखलां तें हांव सांगतां, आनी जें तुमी तुमच्या बापायचें आयकलां तेंच तुमी करतात. ताणें ताका प्रतिपाल केलो, अब्राम आमचो बापूय. जेजून तांकां म्हळें, तुमी अब्रामाचे पूत जाल्ले जाल्यार जें अब्रामान केलें तें तुमी करतले आसले. पूण देवा कडसून आयकल्लें सत हांवें तुमकां सांगलां, तरी आसतना तुमी म्हजो जीव काडूंक सोदतात. अब्राहमान अशें करूंक ना. तुमचो बापूय करता तशेंच तुमी करतात. ताणें ताका म्हळें, कामचारान आमी जल्माक येवंक ना, आमकां एकलोच बाप आसा तो देव. जेजून तांकां म्हळें, देव तुमचो बाप जाल्लो जाल्यार
तुमी म्हजो मोग करतले आसल्यात, कित्याक हांव देवातान उपजलां आनी आयलां. म्हजेच कुशेन हांव येवंक ना, पूण ताणें म्हाका धाडला. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. बाबा भयणीनो, एक व्हडलें देणें आमकां म्हळ्यार स्वतंत्राय. फ्रीडम is a great gift for all of us. We are born free, we must live free, and we must love our freedom. आमी स्वतंत्रायेन जियेता आनी जिवंक जाय आनी स्वतंत्रायेचो मोग करूंक जाय. सगळ्या देवाच्या रोशना मदें फक्त मनीस स्वतंत्राय अनुभवता. Among all living creatures, only man experiences freedom. आनी ही स्वतंत्राय म्हळ्यार आमच्या दिसा दिसपट्ट्या जिवितांत आमी वय ओ ना म्हणटा, ही स्वतंत्राय आमकां. आनी हें फक्त मनीस करता. When we say yes to the word of Jesus, we are really free. जेजू सांगता, म्हज्या उतरा प्रमाणे चलशात तुमी स्वतंत्र जातल्यात. ताच्या उतरा प्रमाणे आमी जियेता जाल्यार आमी फ्री. पूण ताका तर आमी ना म्हळें जाल्यार आमी गुलाम. वी आर नॉट फ्री. बाबडीनो, आज संवसार सुटकेचें आवारण घेवंक सोदता. आमचे यंग पीपल, दे वॉन्ट टू बी फ्री. देर इज अ डिफरन्स बिटवीन फ्रीडम or liberty and license. License म्हळ्यार कितें? तुका जाय तें कर, जबाबदारी ना, accountability ना. License is freedom from responsibility and accountability. License is दुसरे वाटेन आमकां गुलाम करता. हांव म्हाका जाय तेंच करता. ही खरी स्वतंत्राय न्हू. आमचे तरणाटी आज जायते फावटी असले वायटाक सांपडटात. आमकां फ्रीडम आसा, आमी जाय तें करतले. आतां ह्या कोरोना व्हायरस काळार जायतो लोक सरकाराचेर चाळवो लाबू करून अस्तंतेच्या गांवांनी लॉकडावन करता तेन्ना सरकारा कडेन झगडी करूंक वयता. शिपायांक, पुलिसेक मारूंक वयता. वी वॉन्ट टू बी फ्री. डोंट टेल अस टू पुट मास्क. Don't tell us not to get together. This is license. There is no responsibility, no accountability. आका कोरी स्वतंत्राय म्हणिनात. देशाचे फुडारी हे पिढेंतले आमकां राखूंक सोदतात. पूण जायते नागरीक आसात, तांकां असलें कांयच नाका. तांकां तोंडाक बांदूंक नाका, तांकां लॉकडावन नाका, तांकां जाता ते भाशेन आपल्या जिविताचें वेरें आपल्याच्याच हातांत दवरूंक जाय. हालींच मायामी वाठारांत जायतो लोक मायामी वाठारांत आमचो वेदर गोंयचे भाशेन. थंय चड तोंडाय ना. थंय हजारांनी लोक तरणाटी भरून दे वर एन्जॉयींग देमसेल्फ विथ पार्टीज. पुलीस आयले आनी तांकां धांवडायले सगळे. आनी रिपोर्टर्स तांचे लागीं इंटरव्यू घेताले तेन्ना ते म्हणटात आमकां फ्रीडम जाय. ही खरी स्वतंत्राय न्हू. जेजू आज सुदैवांक सांगता, फक्त पूत तुमकां स्वतंत्र करतलो. ताच्या उतरा प्रमाणे तुमी चलशात, तुमी स्वतंत्र जातले. जेजू आमकां खरी सुटका दिवंक आयलो. पातकातली सुटका, सगळे तरेच्या गुलामपणांतली सुटका. आनी तो आमकां दिता. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी ओळखून घेता आमी देवाची भुरगीं, आमी पातकाक पाठ करता. पळयात पयले वाचपान शाद्रा, मेशा आनी आबेदनेगो हांणी कितें केलें?
राजा तांकां आपल्याक नमस्कार कर म्हणटालो आपूण देव म्हणलेल्या भाशेन. जेन्ना ते न्हयकार दितात तेन्ना तांकां उज्यांत घालता आनी उज्यांत कितें जाता ते लासना, कांय जायना ताका. नबुकदनेझर अजाप जाता, कितें जालां? 4 जाण आहात ते उज्यांत. देव तेगांकूय शाद्रा मेसा आनी अबेदनेगोक वाटयता, कित्याक ते एकाच देवाचेर आपलो बोवाळ दवरून आसले. ते खरी स्वतंत्राय अणभवताले देखूनच देवान तांकां वाटयले. देवान तांकां वाटयले, उज्यांत लासूंक दिलें ना. ताका खरें मेकळेपण मेळ्ळें. भावमडीनो आमच्याय दिसा दिसपट्टे जिवितांत देव आमकां मेकळेपणान जिवंक आपयता. आमी आमची व्हडली जबाबदारी आनी व्हडलें देणें फ्रीडम. बट फ्रीडम इज नॉट टू डू वॉट आय वॉन्ट. फ्रीडम इज नॉट लायसन्स. फ्रीडम मिन्स देवाचे खुशे प्रमाणे आमचें जिवीत आमी मांडून हाडप. फ्रीडम म्हणजे सगळ्याहून जेजूच्या उतरा प्रमाणे जिवंक. जेजू म्हणटा जो कोण म्हजें उतर आयकता ताका खरी स्वतंत्र आसा. तो मेकळो जालो आनी म्हजें उतर आयकना तो पातकाचो गुलाम. तर भोव करून ह्या पिराचीत काळांत हें देवाचें उतर आमी आयकूंक, आपणावंक आनी जियोंक आनी खरी स्वतंत्राय अणभवूंक हे मिसा भेटींत आमकां तेच जेजूची कृपा मागुया. भेटवणुकीच्या वेळार गायन गावुया. निश्कोडोंग निर्मोल उंडो C 27 पान 30 आनी 9 C 27 पेज 39. आमचें बलिदान सोर पदवीदार देव बापाक मानतात असलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र देवाक सर्वेस्वर मानून घेवन. सर्वेश्वरा वो योद्न तुज्या मुखार पावूं. तुजेच नांवाच्या मानाक आमी तो समर्पूचो म्हूण तुवेंनूच ही देणी आमच्या हातांनी घालें. ताचे वरवीं आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी मेळूं म्हूण मागता तुजे पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीधर आनी शास्त्रांचे देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो. तुज्या पुताच्या कुश्टा मरणा वरवीं सगळे संवसाराक तुवें जिवीत दिलें आनी आमची काळजां करूंक पावली तुजे मोहिमेची वाखणणी. आपल्या कुर्साच्या उतरावरत्या बळान जेजून संवसाराची नीत केली आनी आपली पदवी फांकयली. देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Sorgani
usorgi tuka soiso, solvis moraci nami, pieta takaso, usorgi tuka soiso. बाप्पा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेणी पवित्र कर म्हूण मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका आदीन पासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. हे म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी अंतलें पियात, म्हज्या रोगताची कास. नवे आनी सस्नीक करोराचें रगत पातकेचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. जेजू जिवन जाला, जेजू नव्यान येतो. बाप्पा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपुरी उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत चोयतले आम्हा समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सेवेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा, फिलीप आमचे बेश साहेबा आनी सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो भरवंसो धरून मेल्यान ते आमचे भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे शागुतीन मेल्ल्यान समेस्तान तुजें पोट जोडीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आग्नेल फेर्नांदी आमच्या भावाची काकलूत कर. ताका संवसारांतलो तें आपूण उलय. बावतिजमांतल्यान जेजू बरोबर तो मेलो तशेंच ताचे बरोबर तो आतां पुनर्जिवन जावं. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांगा एकठांय आसलेली आमच्या भाव भयणांची आपापल्या घरांनी रावन एमिसा बिटीन वांटो घेतल्यांची दया कर. आंकवार मारये देवाची आनी आमची माई सांगती तिचो पोती भाग्युंत जुजे, भाग्युंत दोंडूत, आमचो आस्करी भाग्युंत मिगेल आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पविदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक. आमेन. भाव भयणीनो, देव आमचो पाव, देव आमकां खरी स्वतंत्राय दिता. आबा म्हळ्यार आमचो बाप. आज जेजून शिकयलेले मागण्यांतल्यान आमी बापाक उलो मारतना आमकां सगळे तरेच्या गुलामपणांतली मेकळी कर म्हूण कोतकोत्यान मागुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तारणें पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो हुशार उतरेकता.
तर आमकां तुजे उदार काकुतीन स्वरपांतली सुटोय आनी सर्वाखंडांतली वाटाय कित्याक राजवटकीक पदवी आनी महिमा तुजी शासनाच्या शासना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमचे पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावर्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कशे परमणी तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ तुजी येता राजवट चलयता शासनाच्या शासनान आमेन. जिवन जेजूची शांती सोदेका तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांतीची कोणां दिवी शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. आपल्या उतरा प्रमाणे जियेतल्यांक खरी स्वतंत्राय दितलो जेजू ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती ताच्या जेवणांत वांटू घेतिली आमी सुभागी सुम्या तुमचे भितरचे म्हाका फावना जय कातुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजांनी घेताना आमी गायन गावया आशेता खाडीस मोचे D4 45 आनी 9 D4 पेज 49. आशेता 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 खाडीस मोचे स्वादी 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 मेळून तुझ्या रागून रावता दिसपटे मेळून मोगा मोगा मोच्या रागून रावता दिसपटे मेळून मोगा मोगा मोच्या कानेला तुझ्या रोगतार जेजू काळीज मोचे तुझ्या म्हाकासो इतले जावे मागचे कानेला तुझ्या रोगतार जेजू काळीज मोचे तुझ्या म्हाकासो इतलेच जावे मागचे आशेता 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 काळीज मोचे स्वादी 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 घेण्याक तुझ्या रागून रावता दिसपटे मेळून मोगा मोगा मोच्या रागून रावता दिसपटे मेळून मोगा मोगा
मोगा पोचा प्रार्थूया. मोगाळ बाप्पा, तुवें दिल्लो संस्कार आमी आतांच घेतला. ताचे वरवीं आमच्या पिडेस्त आत्म्यांक आनी कुडींक भलायकी दी. आमच्या काळजांतलीं सगळीं खोटेपणां काडून आमची काळजां निर्मूळ कर आनी आमकां तुज्या आसऱ्या खाल सदां सांबाळ. हें आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. आज सांजे बायबल स्टडी पॅरेबल्स हाची बोपारींची शिकवण आमी घेता. आज सांजे 6 ते 8 आमचे बरोबर फादर मारियान हाजीर आसतलो. आमी सगल्यांनी वेळार पावचें. 6 ते 8. फाल्यां बाबा मडिनो एक व्हडलो दोबाजो सायबीण मांयची बडो गाब्रियल खबर दिता ती एनाउन्सिएशन ऑफ आवर लॉर्ड. किरीत भाशेन पवित्र सभा हो दीस पाळटा 25 मार्चाची. आनीक 9 म्हयन्यांनी आमी नातालांची परब समारंभ. ही परब एनाउन्सिएशन ऑफ आवर लॉर्ड इज अ सोलेमनिटी, एक व्हडलो दोबाजो. आनीक फाल्यां एके भाशेन आमचे प्राचीत काळाक हॉलिडे. फाल्यां हालेलुया आसा, ग्लोरिया आसा, सोतमंदां आसा. फाल्यां दोळे कपडे घालतलो पाद्री, कित्याक ही एक व्हडली परब. देवाचो पूत मनीस जालो ही परब. सायबीण माय वय म्हळें देवाच्या उतराक, ही परब ती. फाल्यांच्यान 9 म्हयन्यांनी मागीर आमी नातालांची परब समारंभ केल्या जेजूच्या जल्माची. पूण मारयेचें उतर गरजेचें आसलें. फियात फियात म्हळें सायबीण मायन आनी देवाचो पूत मारयेचे कुसव्यांत जल्म घेता. हो दीस फाल्यां आमी पाळटले. खुशालकायेन देवाक दिनवासतले. हे ताच्या व्हडल्या देण्या बसत ताणें आमचो मोग करून आपले पुता जेजूक आमचे खातीर दिलो. सगळीं आमी जाता तितली मिसांत वांटो घेवंक वावरुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्वपदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून या. स्वतंत्र जिवीत जिवंक जेजू नांवी तुमकां धाडटा. देवाचे ओडकार. बापाच्या एकल्याच पुता R4 पान 176 R4 पेज 176.
Ojcze Kraspuda, Sorgicia boisz raza, Sorgata dibunai, Sonsara matuganai, Namaskar tuka kurdam, Bogam co tuka vidam, Namaskar tuka kurdam, Bogam co tuka vidam, Arcuriam sorganostia, que son Jesús Utrachinget kerubne, Salve tu ce moramce, Namaskar tu ca kurdam, Bogam co tu ca Namaskar tuka kurdam, Bogam co tuka vidam. भगिनी भावांनो, देवाचो पूत मनीसकुळाचो सोरवुंडार ह्या उंड्या रुपान आमचे मदें आसा. ह्यो थोड्यो घडयो सकाळची 9 वरां पर्यंत आमी ताका सांगात करता. ह्यो थोड्यो घडयो नमस्कारान आमी सारुया. फाल्यां व्हडलो गूट आमी नियाळटा, इमानुएल, देव आमचे मोदें. न्हूच हांगा ताचें देवपण लिपलेलें आसा, मनीसपण पर्यंत लिपलेलें आसा. पूण भावार्थाच्या दोळ्यांनी म्हजो सोरवुंडार, म्हजो दोनी, म्हजो देव म्हूण हांव भावार्थान सोत मानता आनी पोरनिपात नमस्कार ताका करता. मोगाळा जेजू, आमचे खातीर येसुपुल्ले वस्तींत तूं लिपून आसाय. तुकाच तुवें नाटक केलाय. न्हूच देवपण पूण मनीसपण पुरान आमच्या मोगा खातीर तुवें लिपोवन दवरलाय. घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड, घेयात आनी पियात हें म्हजें रगत. निमाणें रात जेवणार हो उंडो आनी दाकां सोरो तुवें तुज्या मासा रोगतान बदल्लोय. हें म्हज्या उगडासाक करात. आपल्या शिसांक ही आज्ञा दिली. हें म्हज्या उगडासाक करात. आनी तुजे शीस तुजे उगडासाकें करीत आयल्यात. तुजे पवित्र सोबेंत तुवें याज्ञीक उणें केलें न्हय आनी संवसार सोंपोपर्यंत ते उणें जावचें ना ही तुजी खात्री. पवित्र सभेचेर खूब खूब मोडां उपरासलीं. खूब दुमाडो, तरेतरेचे
आकांत, भिरांत, persecutions, खूबशीं मोडां, पूण मोगाळा जेजू हे मोडां मदें तुवें तुजे पवित्र सोबेक, तुजे गुदार कुडीक सांडली न्हय, सोडली न्हय. त्या काळार तुजे काळज सारके याज्ञीक, तुजे काळज सारके गोडी तुवें दिले. हेच आमच्या देव मंदिराक, हेच आमच्या भावार्थाचे समुदायीक 475 वर्सां उदीक जाली आनी फाटले 475 उदीक वर्सां मदें तुवें ही पवित्र सोबेक सोडली न्हय, सांडली न्हय. केदें व्हडलें भाग. आज जेन्ना याज्ञीक बिश साहेबा बरोबर आपल्या याज्ञिकी आंगवण्यो नवसोतले, आपल्याक तुवें दिल्ले कार्याची याद करून आपल्याकूच पोरजेचे सेवेक भेटतले. हे तेलांचेर आशिर्वाद घालून ही तेलां जावं बावतिजमाचे, क्रिजमांच्या, पिडेस्तांचे माकणीक हे संस्कार दितना वापरतले. याज्ञीकपणाची माखणी मेकतल्यान आत तेलान मागतले. मुगळा जेजू आमच्या याज्ञिकांक राख आनी सांबाळ. सगळे तरेचे पिडेंतले तांकां वाटाय. जायते याज्ञीक मरून गेल्यात. जाणट्यांच्या घरांनी याज्ञीक पिडेंत आसात. जायते जाणटे जाल्यात. कुडीची भलायकी बिगडल्या. तांकांय जेजू आमी तुका उबारता. ते तुजेच. तांकां आनी आमकां सगल्यांक संस्कारले दवर जेजू. तुजे पुरजेची निस्वार्थी मनान एका गुवळ्या भाशेन जोडटून घेतिल्ली सेवा चाकरी करूंक आमच्या याज्ञिकांक तुजें काळीज दी. आपलेपण, मिजास, गर्व, दुडवांची आस्त, गिरेस्कायेची आस्त असले सगळे तरेच्या वायटांतले तांकां वाटाय जेजू. तुजे काळजा सारके जेजू आमकां याज्ञीक फावो कर.